13 एप्रिल 1919 पंजाबातल्या अमृतसर हांगाच्या जालियनवाला बागेंत त्या दिसा जनरल डायर हाणें घडोवन हाडिल्लें एक अमानुश कृत्य, हत्याकांड. हे गजालीक आयज 100 वर्सां पुराय जातात. जालियनवालेचो हो उगडास तुमच्या मुखार दवरता हे कोंकणी कवितेंतल्यान. कवितेचें नांव आसा रगत तेन्ना व्हांविल्लें. परबेची खोस मनूंक लोक उमेदीन आयिल्ले, परबेची खोस मनूंक लोक उमेदीन आयिल्ले, बागेंत एकठांय जमिल्ले, उलोवप आयकूंक राविल्ले. बागेंत एकठांय जमिल्ले, उलोवप आयकूंक राविल्ले. रगत तेन्नाच व्हांविल्लें, मातयेंत वचून जिरिल्लें. रगत तेन्नाच व्हांविल्लें, मातयेंत वचून जिरिल्लें. बागेच्यो उंच वण्टी आनी ल्हानशींच दारां, बागेच्यो उंच वण्टी आनी ल्हानशींच दारां, अमृतसराक सभेक आयिल्ले उगडी सोडून घरां दारां, अमृतसराक सभेक आयिल्ले उगडी सोडून घरां दारां. रगत तेन्नाच व्हांविल्लें, मातयेंत वचून जिरिल्लें. रगत तेन्नाच व्हांविल्लें, मातयेंत वचून जिरिल्लें. नवें वर्स बैसाखी झुजाऱ्यांच्या खालसाची, नवें वर्स बैसाखी झुजाऱ्यांच्या खालसाची, उमेद शिरंतरांनी शिवशिवताली शीख भावांच्या जलशाची. उमेद शिरंतरांनी शिवशिवताली शीख भावांच्या जलशाची. रगत तेन्नाच व्हांविल्लें, मातयेंत वचून जिरिल्लें. रगत तेन्नाच व्हांविल्लें, मातयेंत वचून जिरिल्लें. रवलेट कायद्याचें उल्लंघन हे रायफल्स घेवन पावलो डायर. रवलेट कायद्याचें उल्लंघन रायफल्स घेवन पावलो डायर. निरागस धांवपळ धडपड, अकस्मात म्हणलें ताणें फायर. निरागस धांवपळ धडपड, अकस्मात म्हणलें ताणें फायर. रगत तेन्नाच व्हांविल्लें, मातयेंत वचून जिरिल्लें. रगत तेन्नाच व्हांविल्लें, मातयेंत वचून जिरिल्लें. एका फाटल्यान एक सुटत रावली गुळी, एका फाटल्यान एक सुटत रावली गुळी. हाहाकार माजलो बागेंत, रक्ताची जाली थंय होळी. हाहाकार माजलो बागेंत, रक्ताची जाली थंय होळी. रगत तेन्नाच व्हांविल्लें, मातयेंत वचून जिरिल्लें. रगत तेन्नाच व्हांविल्लें, मातयेंत वचून जिरिल्लें. खीण अत्याचाराचे चिऱ्याच्या वण्टीर दिसताले. खीण अत्याचाराचे चिऱ्याच्या वण्टीर दिसताले. आपलेच थंय आशिल्ले, आपल्याक बायंत लेगीत सोदताले. आपलेच थंय आशिल्ले, आपल्याक बायंत लेगीत सोदताले. रगत तेन्नाच व्हांविल्लें, मातयेंत वचून जिरिल्लें. रगत तेन्नाच व्हांविल्लें, मातयेंत वचून जिरिल्लें. काळो दीस हो इतिहासांतलो विचारा विणे घातपाताचो. काळो दीस हो इतिहासांतलो विचारा विणे घातपाताचो. अमानुश विकृत छळाचो खत लागिल्ल्या इंग्रज शासनाचो. अमानुश विकृत छळाचो खत लागिल्ल्या इंग्रज शासनाचो. रगत तेन्नाच व्हांविल्लें, मातयेंत वचून जिरिल्लें. रगत तेन्नाच व्हांविल्लें, मातयेंत वचून जिरिल्लें. विद्रोही जल्मलो विचार, विरोध सगळ्या मळांनी. विद्रोही जल्मलो विचार, विरोध सगळ्या मळांनी. पयस करूंक अत्याचार, ओ क्रांतीचो काळजा तळांनी. पयस करूंक अत्याचार, ओ क्रांतीचो काळजा तळांनी. रगत तेन्नाच व्हांविल्लें, मातयेंत वचून जिरिल्लें. रगत तेन्नाच व्हांविल्लें, मातयेंत वचून जिरिल्लें. रगत तेन्नाच व्हांविल्लें. देव बरें करूं इश्टानो. हांव गोंयचो कोंकणी कवी मनोज नरेंद्र कामत. आयकत रावात म्हज्या आनिकूय कविता आनी लायक दियात, कमेंट दियात, शेअर करात आनी सबस्क्रायब करात. देव बरें करूं. थँक यू सो मच फ्रेंड्स.